नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भाजप मंत्र्यां मदीं मतभेद ना। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणेच्या भेटी बद्दल कांयच म्हायती ना। गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें। गरजे भायर वाद करूं नाका। दोनूय धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगचो। बेश्टेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धार्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय। मुखेलमंत्र्याचें हिंदू मुस्लीम भावांक आवाहन। महात्मा गांधीजींचे सिद्धांत आनी विचारसरणी फुडें व्हरपाक दितलो भर। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लायचे वक्तव्य। गांधी जयंती निमतान राजभवनात राबयली नितळसाण मोहीम। प्रधानमंत्र्याच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक 10 वर्सां पुराय। गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दरेकल्यान दिवचें योगदान। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया उपक्रमांक दिवचो तेंको। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचो गोंयकारांक उलो। सांताक्रूज 4 पिलरां कडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत सांपडली अनवळख्या दादल्याची कूड। वळख पटोवंक ना, फुडलो तपास चालू। शेल्डे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट। 15 वर्सां उपरांत पंचायतीक फारीक केली 7 लाखाची थकबाकी। आनी आतां खबरो विस्तारात। भाजप पक्षाच्या मंत्र्यां मदीं कसलोच मतभेद ना। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दिल्ली जाल्ल्या भेटी विशीं कांयच म्हायती ना अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। उपरांत सतीश धोंड हे गोंयांत फामिलीची कार्यावळ लागून आयला अशें सदानंद शेट तानावडेन ह्या वेळार उलोवप केलें। आता 24 जाणां आपण राहिले आणि हांव आसलो मुंबय। त्यामुळे चर्चा म्हाका कांय खबर ना। त्यामुळे तुम्ही दोगांक पर्सनली विचारलें ते तुमकां बरे तरेन सांगतले न्ही। म्हजे कडेन कांय त्या संदर्भातली म्हायती ना। त्यामुळे हांव त्याचेर कसो भाशण। पार्टी रिलेटेड विविध राज्यांनी निवडणुका आसात त्या संदर्भात वेगवेगळे विशय आसूं शकतात चर्चा करता। आज आतां हांवें खंय तरी आनी एक व्हिडिओ कोणे तरी घाला आज पेपराचेर। आमचो संघटन मंत्री सतीश धोंड हे आमचे हांगा इलेक्शनाचे इन्चार्ज आसात महाराष्ट्रात आणि आम्ही सगळे थंय आशिल्ले आणि आज ते गोंयांत आयले। आज सर्व पक्षीय युवा मोर्चा आणि त्यामुळे त्यांना कारण ते फुलटान घेऊन आपल्या घरा येतलेच न्ही। तो कोणी आज व्हिडिओ आयला अरे फायनली तो आपल्या घरा येयला न्ही। त्यामुळे कोण कितें वाटयता तेचेर कितें वता। आमी हातून मतभेद कारण हे कितें मतभेद करपाक आपले स्वताचे न्ही ते सगळ्या हाचें काम आसा। त्यामुळे कोणाचे मतभेद ना। मुख्यमंत्र्यांनी काल क्लियर केलें आमच्या भितर कांय प्रॉब्लेम ना आणि त्याने विशय त्यांनी सांगितले। त्यामुळे दोगांक बरोबर आपयले म्हणजे कितें मतभेद आसा अशें आसता तशें ना न्ही। कितें विशय तो आय डोंट नो। म्हणजे फाटी सीएमाक एक व्हिडिओ काडचो पडलो की आपल्याक खंय तरी बदनाम करता। कोणे अरे कितें आसा तो कोणे जे उलकेल्ले आसा त्या संदर्भात ताणें काडला आसा काडले न्ही। म्हणजे ताणें एखाद्यान कोण जर तेजेर क्रिटिसायज करता जाल्यार तो उगी रावतलो ताणें करपाक केलें न्ही क्लॅरिफाय केलें। हांवें उलयलां आमचे बाकीचे कोण उलयले त्या विशयाचेर कारण तातूंत गरज नासतना थोडे जाण राजकारण करपाचो प्रयत्न करता तो हांवें करचो। म्हाका दिसता की गोंया भितर जी समतोल म्हणजे सगळ्यांक एक हें आसा तातूंत बिगाड करपाक कांय लोकांनी करचें न्ही आनी ज्या भागा भितर पुरातन जें कितें आसा तातूंतल्यान एडिशन करपाक कोणें वचचें न्ही इतलें हांव सांगता। ज्या भागांत जायना पळय थंय वचून कितें मस्ती करपाक जायना ह्या मताचो आसा। गरजे भायर वाद करूं नाका। दोनूय धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगचो। गोंय हे शांतीप्रिय राज्य आसा। बेश्टेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धार्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें हिंदू आनी मुस्लीम भावांक केलें। फाटल्या सप्तकांत राज्यांत जुलुसा संबंदी वादावाद निर्माण जाल्लो। ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यान अशें विधान केलां। जुलुसाच्या विशयाचेर सद्याक खूब चर्चा चालू आल्या बोवाळ हांवें सांगलां मरे दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी तशें आमले पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही। म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा। जेसीबीचे मोर्चा जाल्ले कितें सीएम सर एक काँग्रेसान एलिगेशन केलं तुमचेर सर देन यू आर होल्डिंग अ फॉरेस्ट मिनिस्टर असताना त्यांना 120 लाख कितें कन्वर्ट। गोंय राज्यांत महात्मा गांधीजींच्या सिद्धांत आनी विचारसरणी सदांच मुखार व्हरपाचो यत्न आसतलो अशें मत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय हाणें उक्तायलें। राजभवनात गांधी जयंती मनयल्या उपरांत तांणी राज्यभवनाच्या आवारांत नितळसाण मोहीम राबयली। It's a concept
As far as I am concerned, I am fully dedicated to him. And I am thinking to seriously, some project should be started in Raju Bhavan, including a Gandhian library, also a dream in my mind. I will work for that. And as far as the cleaning of this area is concerned, our staff and others, morning they started it and completed. So my appeal to the people is that this day we a self-evaluation, a self-postmortem on what we did for Gandhiji or what extent we are following that is the need of the hour. And through that process, Gandhiji is a Vishwa Guru now. All countries in the world are looking for Gandhian thought and other things. So in Goa also, we will do more and more activities for spreading the theory and ideology put forward by Gandhi. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय. महात्मा गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दर एकल्यान योगदान दिवचे, वोकल फॉर लोकल आणि मेक इन इंडिया ह्या उपक्रमात तेंको दिवचो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक मारलो. सत्य आणि अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजीन पुराय आपलें जीवन ओंखलें. स्वच्छता होच धर्म हो घेवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यांनी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो. आमी पळयता की त्याच पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली तर ताच्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली. सत्य अहिंसा आनी आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो. म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीत म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरय बी आमी मनयता. आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आणि ताका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता. म्हाका दिसता वोकल फॉर लोकल ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय. आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तात खादी घेवप होय सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आणि परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जातले. आमी सातत्यात आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूं शकता. भ्रष्टाचार नश्ट करप आणि सरकारी योजन्यो लोकांपर्यंत पावप हो ध्यास आमी घेतलेलो आसा आणि सातत्यात तोय लोकांपर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो. ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नांत वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सॅक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यात आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी हो देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सॅक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेत आज आमी वता आनी खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गार गेल्या उपरांतूच हे शक्य जाता. हे पुराय जगार आज दिसून आयिल्लें आसा. हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता. बुधवारा सकाळी सांताक्रूज 4 पिलरां कडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनोळख्या दादल्याची कूड सापडली. सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत दिश्टी पडली. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर धांव मारून ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या कुडीची वळख पटोंक ना. पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर GMCत धाडल्या. आमी सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जंय मानस म्हणटा आनी थंयसर जायते लोक हांगासर येवन
म्हणजे ह्या मांचेसर येवन गरोवपाक सुद्दां येता, जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली. तांच्यांनी स्थानीक जे तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केलें. ताजे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आनी जेन्ना पुलिसांनी हांगासर हें केलें तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर अँड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान कळयलें. तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आनी जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा, पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना. आनी ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतलें. जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळी. आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच तेजें कळीत जाल्लेलें ना. कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आनी म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे GMC हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हें करपाक धाडटले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. शेल्डे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. सुमार 15 वर्सां उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक 7 लाखाची थकबाकी फारीक केली. ह्या मिलाचो जागो हेर कसल्या प्रकल्पांक दिनासतना उद्देगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात. शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येता अशी भिरांत थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान उक्ताडार हाडिल्ली. फाटले 15 वर्सां सावन खंडर जाल्ली ही मिल 7 लाखाचो टॅक्स पंचायतीक दिवपाची आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक आशिल्ली थकबाकी फारीक केली. ह्या मिलाचो जागो हेर प्रकल्पांक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात. हालींच म्हणल्यार एक 8 दिसांतले पंचायत शेल्डे पंचायतीचो पंच, ग्रामस्थ आनी आमी एकठांय जावन हे चौगुले मिल और एटलांटीक स्पिनींग अँड विविंग प्रायवेट लिमिटेड हांचो एक विशय आशिल्लो तो आमकां ग्रामस्थांक खूब बादतालो. त्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन बऱ्यापैकी ताजेर उजवाड घालून एक बरो न्यूज जालो आनी तातूंतल्यान एक आमचो डिमांड आशिल्लो की हो जो ओनर आसा एटलांटीक स्पिनींग तो पंचायतीक आमचे एक 7 लाख वा ताच्या वयर देणे आशिल्ले तांचे टॅक्स धरून. आतां 8 दिसां भितर गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हाडल्या नंतर ताचो एक बरो परिणाम म्हणल्यार जे 7 लाख देणे आशिल्ली कंपनी तांणी त्या पंचायतीक ते फारीक केला असो आमकां खबर मेळ्ळी आसा. ही जागा जी आसा जी ऑलमोस्ट 2 लाखांचेर आसा स्क्वेअर मिटर्स, तर ती जागा जनरल इंडस्ट्री म्हणून जी मार्क जाल्ली आसा ताचो झोन GI म्हणून मार्क जाल्लो आसा तो तसोच मेंटेन जावचो. सरकारान ताजेर बरो विचार करचो आनी जे आमचे कितलेशेच तरणाटे जे यूथ आसात तांकां नोकऱ्यां खातीर एक बरी IT और खंयची बरी पोल्युशन फ्री इंडस्ट्री हांगा हाडून लोकांक लाभ जाता ताजेर विचार करचो अशी आमची अपेक्षा आसा. काल तेमी म्हाका कळ्ळां की तेमी काल ते ऑलमोस्ट 7 लाख चड ते पयशे भरले आनी एक बरें काम केलें तेमी ते पयशे भरून. आनी आमच्या मिटिंगेचो आमी डिसिजन घेतला की तो झोन इंडस्ट्रियल उरचो आनी बारीक स्मॉल इंडस्ट्रियल येवच्यो. झोन चेंज जायनासतना आजो तसो आसचो. बाकीचे कसले जे इंडस्ट्रियल झोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जे स्थानीक लोकांक शेल्डेकारांचे जे पोट भरूं शकता असलो जे इंडस्ट्रीज हांगा हाडच्यो. आनी तशेंच जर मुखार कसली घटना घडटा तेन्ना ह्यो गोश्टी पयलीं ग्रामपंचायती मुखार दवरच्यो असो निर्णय पंचायतीन घेतलेलो आसा. आमी जे खंय तरी 8 दिसा 24 तारखेक खंय तरी गोमंतकीन केल्लो हेचो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तो दिसून येयला. आमी शेल्डेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. सत्तरींतल्या मालपण तशेंच साकोर्डेच्या कांय वाठाराक चक्रीवादळाचो धपको बसलो. घरांचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. तशेंच रस्त्यार खुबश्या सुवातींनी झाडांय पडली. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक थळाचेर धांव घेवन रस्त्यावयलीं झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो. मलपण सत्तरी हांगासर वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यान लाखोचें लुकसाण जालेलें आसा.
ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार 1 ऑक्टोबराक मंगळारा सांजेर वरांचेर वादळी वारो पावस आनी गडगड्यासह ह्यो पावस पडलो आनी तितून वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली. तितून 5 वेगवेगळ्या जाग्याचेर मेन रस्त्याचेर ही झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जालोलो. तशेंच कांय जाग्याचेर जेन्ना झाडां पडली तेन्ना लायटीचे खांबे आसा हे जमीनदस्त जावन वीज पुरवठा सुद्दां थंय बंद जावपाची घडणूक घडलेली आसा. मेन म्हणटा ते रोहिदास गांवकर यांच्या घराचे जे पत्राचे छत आसले हेच वाऱ्याच्या तड्याकान रस्त्यार वचून पडून तेजे 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालेलें आसा. तशेंच एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसा. तशेंच एका घराचेर पणसाचें झाड सुद्दां पडपाची घडणूक घडलेली आसा. तितून सुद्दां तांकां लुकसाण जालेलें आसा. एकूण जर अंदाज पळयता जाल्यार एकूण 7 लाखाच्या वयर एकच दिसा ह्यो लुकसाण जाल्याची म्हायती आसून जो वादळी वारो आसलो ह्यो मलपण भागांतच जाल्लो आनी 9 वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही झाडां पडलेली आसली. वाळपी अग्निशमक दलान तातडीन थंय वचून अडथळो आसा हे दूर करपाक सुरवात केल्ली. एकूण 3 दनपारां हे तेंच्यांनी मदत कार्य करपाक सुरवात केल्ली. ती रातचे 9 वरांचेर तेंचें काम संपुश्टांत आयलें. ह्यो अवकाळी आनी परतीचो पावस आसल्या कारणान गेल्या कांय दिसांच्यान दनपारच्या टायमारच ह्यो पावस पडपाची घडणूक सुरूच आसा आनी हवामान खात्यान सुद्दां येलो अलर्ट जारी केलेले आसा. ताका लागून नागरिकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा. वाळपी अग्निशमक दलाचे अधिकारी संतोष गांवकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली बाकीच्या जवानांनी मदत कार्य करपाक हातभार लायिल्लो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगांवच्या SGPDA मार्केटात दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाडत आसा. उजरायिल्ल्या नुस्त्याची खवळां बोडकां बॉक्सांनी भरून उक्त्या सुवातेर उडयल्ली आसा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला आनी बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन केल्या. I noticed that there's all this garbage, all this garbage from the retail market and fish cutters. They're throwing this garbage here and making a nuisance. I request the SGPDA chairperson, Mr. Darji, and the member secretary, Mr. Ali, to take concern action against this. And I also request the fish cutters, not to throw all these things. Our honorable MLA, Mr. Vijay Sardesai, had taken a drive of cleaning this place and cleaning this fish market and keeping this as a clean market. But today we noticed that all this garbage has been thrown. He has taken this just 15 days prior to this. And today we noticed that all this garbage is there. So my appeal to the chairperson to the SGPDA to please clean this and keep this place clean. फोटून थंय गार्बेज उडयता ते हे मेंटेनन्स ना हेका मेन म्हणजे PDAन हेजे एक्शन घेवपाक जाय. हे उडयता कित्याक भितर उडयले म्हणून काडटा मागीर कुत्रे येता कावळे येता ते काडटा आनी सगळे सेपरेट जाता. सगळे हळशीक जाता लोकांक त्रास सगळ्यांक त्रास हे. सो PDAन हेजेर मातशें तरी एक्शन घेवपाचो मेंटेनन्स दवरपाचें कशें तरी हेजेर उपाय काडपा जाय. म्युनिसिपालिटी फेल जालें अशें दिसना तुमकां टायम टू टायम लिफ्ट करना म्हणून. हय टायम टू टायम करीत ना म्युनिसिपालिटी. हांव COकूय सांगता CO आतां न्यू चार्ज घेता COन तरी मातशें हेजेर आतां एक्शन घेवपाची. बाबा कित्याक तुवें तो रिकॉर्डिंग काडलें कितले टायमार येवन तेणी आतां काय हें येलें ते ड्राय वेस्ट आशिल्लें तें हेला तें तुका खबर आसतलें. आतां 12 जालीं 12 तेणी येवन ड्राय वेस्ट केलें. तर तेज्या पयलीं कितलें हें हांगा उरता आनी कितले त्रास जाता लोकांक. आनी सगळें ते मेन म्हणजे उडयता की ते सुणे येवन ते सगळे पिशवे काडटा हें काडटा सगळें सेपरेट करता आनी ते चड सामकें रोडार पडटा सगळें हळशीक जाता. जेन्ना आमी बाजारांत येता तेन्ना वी सी हांगा हर तरेचे लोक येता. पीपल फ्रॉम फूल ऑफ साऊथ गोवा कम टू दीस मार्केट. बेसिकली मार्केटां येता जेन्ना खरेदी घेता नुस्त्या घेता दॅट सायड वी हॅव अ वेजिटेबल फ्रूट मार्केट ऑन जस्ट मार्केटा सायडीनूच तो रस्त्या सायडीन पयलें मरे आख्खी घाणां आसता. आतां जे धंदेकार करता आनी जे आमी पब्लीक जे हांगा येता दीस इज नॉट गूड फॉर बोथ धंदेकारां आनी पब्लिकांकूय. ऑथॉरिटीज जे हांगा दिसता SGPDA मार्केट आनी मार्केटान भितर जे एक वेस्ट कलेक्शन मॉनिटरींग क्लिनिंग ऑफ द मार्केट एक फिक्स टायप ऑफ पॅटर्न तरी आसपाक जाय. आनी समज SGPDA कडेन तें जायना इन हावस दे शूड एटलीस्ट नॉमिनेट अ कॉन्ट्रॅक्टर एंड गिव इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वेर सम क्लिनिंग तरी जाता मार्केटान. आयज पासून आमची 2 एक वर्सां जालीं ही कमिटी चेअरमॅन मेंबर सेक्रेटरी थोडंच सांगल्यार कांय खबर घेयना आनी लोकांक आपल्यान बी दिल्यार कळच करता.
हाची ही मिस्टेक जावन आसा गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट मडगांव कितें तें वास्कोकारांक कळना. वास्कोचो चेअरमॅन दवरला तेणी, पणजेचो MS दवरला तेणी, मडगांवकारांक त्रास करून दवरला तेणी. हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान मडगांवचो MS दवरचो आनी चेअरमॅन दवरचो. की त्रास कोणाक पळय मडगांव जाता ती तांकां कळटा, म्हायती आसता. तांकां म्हायती ना, ते पूण येता 1 वर 2 वरां 3 वरां बसता ऑफिसान, ते वास्को वयता. आमकां प्रॉब्लेम जाता, आमी मडगांव काम करता. तुमी चोयलां आसतलें आज मार्केट कसो जालो. हेजी परिस्थिती जावपाक अशें हें कारण कित्याक तेणी चेअरमॅन बी मडगांवचो दवरचो, MS बी मडगांवचो दवरचो. कित्याक कोणाक पळय त्रास जाता ते कोणाक, तांकां त्रास जाता ते कोणा. आनी प्लस तो गार्बेज पयली आसतली तुमी तिंगा वास येता, लोक नाकाक धरून वयता. उडोवन आतां ती गार्बेज रस्त्यार पावल्या. कित्याक तेजी ती MS खबर करना आनी चेअरमॅन बी खबर करना. गोंय काँग्रेसीन काँग्रेस मुख्यालयात गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती मनयली. महात्मा गांधीजींचो सदांच शांतताय आणि जातीय सलोखा हाचेर विश्वास आशिल्लो. तशेंच गोंयांतूय शांतताय आणि एकात्मतेची गरज आसा. मात कांय जण जातीयवाद विधानां करून गोंयकारांचें लक्ष विचलीत करपाचो यत्न करतात अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हाणें केलें. Gandhiji always believed in unity in diversity. सगळे रिलिजनाक, सगळे धर्माच्या वांगड्याक घेवन मुखार तो गेलोलो. खूंय ना खूंय म्हाका दिसता आज गोंयकार म्हणून आमी जेन्ना आमची ओळख जाता जाल्यार आमी एक स्पेशल गोंयकार, कित्याक गोंयकार इज नोन फॉर आवर पीस एंड कम्युनल हार्मनी. पूण खूंय ना खूंय म्हाका दिसता आज एक with the activities happening, there is a threat to this original DNA, this Goenkarpon of us. Our original DNA or our original Goenkarpon is that आमी सगळे भाव जावं हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एकवटान आमी रावलेले आहे. टुडे we need to make sure, and I appeal to all of us gathered here, that we need to make sure that this peace and communal harmony आमगेली राखपाक जाय. जेन्ना आज प्रधानमंत्री म्हाका दिसता आमी पेपराचेर वाचला, मन की बातान उलयला स्वच्छ भारत अभियान जावपाक जाय म्हणून. दिस विल बी अ गिफ्ट टू बापू. पण आज when we look at it, what about युवाओं की बात? With the amount of unemployment happening, the Prime Minister is silent. What about the किसानों की बात? The way the farmers, the original idea जे आमचे लाल बहादूर शास्त्री सांगलेले जय जवान जय किसान, they are suffering today. What about this particular मन की बात? What about महिलाओं की बात? जे इन्फ्लेशन देशभर जे जाता, are our women safe? आणि जे आमचे महात्मा गांधीचे आशिल्ले की टू प्रोटेक्ट the identity of Goa, the special identity जी आली of protecting communal harmony. साकोड्या पंचायत क्षेत्रातल्या आगलोद वाठारातल्या जितू आगलोदकर हांच्या घरा लागसर वीज पडिल्ल्यान घरातलो फ्रीज, टीव्ही आणि हेर सामान लासून गोबट जाले. बागायतीतल्या सुपारी झाडांचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले, जाल्यार सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी कोणाकूच जावंक ना. माडयो ज्यो स्फोटता गडगडा येवन आनी हांव घरान आसलो कित्याक सोडून लाय वायर जळी तो फ्रीज जळो हें टी व्ही गेली
आनी बोर्ड जावन सगळे उसळून बटन बिटन फुटले सगळें स्फोट जालो मागीर काय म्हाका मातशें शॉक बसलें पांयाक आनी कुत्रे आसले दोगां ते कुत्रे ते बॉम्ब भायर पळय. काल सांकोड्या सांजचे दनपार सांजचे 3 वरांचेर सुमार मोठ्या गडगडाट सकट पावस पडलो आनी वारेंय मोठ्या प्रमाणांत जालें आनी त्या झाडां रस्त्यार पडलीं जी कोणाली एकटे घराचेर वयर शेड आशिल्ली ती शेड कंप्लीट वाऱ्यान उडोवन गेल्ली आसा आनी झाडां पडल्या कारणान रस्तोय ब्लॉक जाल्लो. तेन्ना अग्निशमक दलाची जवान येवन ती झाडां सगळीं काडून काल रस्तो मोकळो केला आनी अशेंच आगलोत हांगा सांकोड्यात भागांत आगलोत ह्या चिंटू आगलोतकर ह्याचे घरा शेजारी गडगडाट सकट वीज पडलें आनी घरांतली TV फ्रीज जे तेजी घरांतली वायरींग आसली कंप्लिटली जळोन खाक जाल्ली आसा. TV गेल्ली आसा तेजी आनी तेजो फ्रीज गेला आनी घरा शेजारान जी जवळ जवळ सुपाऱ्याची झाडां आसलेली ते कितल्याशेच झाडांक ते विजेची हानी बसलेली आसा. सगळी सुपाऱ्याची जी झाडां आसा तेजेंय लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ जवळ लाखोचें लुकसाण जालां अशें चिंटू आगलोतकरान सांगलेलें आसा. आतां हेजो सगळो तपशील जेन्ना सांकोडा पंचायत क्षेत्रांतलो जो तलाटी आसा तो जेन्ना सर्वे करतलो तेन्नाच खरो अंदाज कळटलो अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.